बंद करात गोंयची सीमा बंद करात अरे बंद करात गोंयची सीमा बंद करात अरे बंद करात गोंयची सीमा बंद करात आम्ही कोण डेप्युटी आम्ही जो डिमांड केल्ले याच्याबद्दल तुमचं किती आयला तर तुमचे सर, परत कितें? तुमचे कोऑर्डिनेशन पेडणेचो डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितें जाला जावंक ना. सो आमी शेनवारा दीस थंय तेणी आमकां व्हडा छाती ठोकून सांगलेले की तुम्ही आमकां हे लेटर दिया आपूण 2 कारवाई days. करता म्हणून इम्प्लिमेंट पण तांकां सांगलेले आमी परत दुसऱ्या आमी चेक पोस्टार वयतले पूण अजून पासून तुमकां इंटिमेशन कांयच ना म्हणजे हे दाखोवन दिता की सरकाराचे कोऑर्डिनेशन ना ना. आनी सरकार सिरियस ना. ओके सरकारी कडेन दवरया आमी तुम्ही एज अ डेप्युटी कलेक्टर तालुक्याचे इंचार्ज हेड एज कसो स्टेटीचो जो गव्हर्नर आसा तसो त्याचो तुगेलो रोल आसता तालुक्याचो तेन्ना तालुक्यात कितें भयानक कितें घातक जाता धोक्यादायक जाता तेन्ना तुजी जबाबदारी आसता ती कंट्रोलांत दवरप तेन्ना तुम्ही आतां आमी सांगलें पळय कोवीड आसा पळय व्हायरस कोरोना व्हायरस वाडत गेला तेका लागून तुमची दखल किती घेतली तुम्ही आसा आमी सांगले डिमांडाची आम्ही गव्हर्नमेंटाचो जो SOP आसा त्याचे प्रमाणे आम्ही वागतात कळ्ळें न्ही. आता जो SOP आसा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें नाल्यार हांव परत सांगता जाल्यार SOP सायडीर दवरपाचो तुम्ही तालुका वा तालुकाचे हेड तालुकाचे इंचार्ज एज अ तालुका तुम्ही कितें केल्लें सांग म्हाका एसओपीचेर कोणाचो विश्वास ना आणि मुख्यमंत्र्याचेरूय विश्वास ना. SOP तो सारको बोगस. सकाळी एक एसओपी येता आणि सांजचो एक एसओपी SOP येता. आमकां सरकाराचे विश्वास ना तेका लागून प्रशासना फुडें आयला आमी प्रमाणे आमी एडव्हर्टायझा फुडें आयला मुख्यमंत्र्याक दिले मुख्यमंत्र्यान कांयच एक्शन घेवना चीफ सेक्रेटरीक मेळ्ळे चीफ सेक्रेटरीने कांय एक्शन घेवना शेवटी आमकां खुद्द आमकां स्वता हांगा आतां बॉर्डरीचेर वयचें पडलां शेनवारा आमी पत्रादेवी गेल्ले आज आमी हांगा पळय आयले कित्याक हे प्रशासन न्हिदलां. आणि तुमच्या SOPन हे जे भायले ड्रायव्हर क्लिनर येता त्या SOPन कितें आहा ती तेचेर कारवाई कितें आसता तुमची तेचो हांगा प्रोसिजर कितें आसता तांचे आमी टेम्परेचर चेक करतात टेम्परेचर चेक तांकां क्वॉरंटायन तांकां टायमींग दितात त्या टायमींग प्रमाणे तांणी थंय वचचें आनी येवचें. हय तेचेर देखरेख कोणाची आसता ते वयता खंय रावता खंय जेवता खंयच्या बाजारांत कोण भोंवता आसा? हेचेर तुमचें कितें आतां आसा दुसरें पेडणे SOP वेगळो आणि हांगा एक SOP वेगळो तुमकां आसा. पेडणे आमी पयर लायव्ह आमी सगळें कवर केला जे ट्रक ड्रायव्हर एंटर जाताले त्यांचे फक्त थंय नाव नंबर डिटेल्स आणि ID कार्ड कितें घेतलेले चेकिंगूच जायना प्रत्यक्षान त्यांचे कोणाचे चेकिंग जावन आणि खुद्द हे डेप्युटी कलेक्टर निपाणीकरान थंय एडमीट केल्ले की हेंचे चेकिंग जायना तेका आमी ते सगळे डिटेल्स त्यांचे आसा म्हणून आमचे कडेन. सो तो कोण समज एक मनीस एंटर जाता आणि तो सगळ्याक ते कितें घेवन माल भोंवता खंय तेका पॉझिटिव्ह आसा तो आनी 10 लोकांक घालतलो की तशीच भांगर येवजो आयला असो आयला. सो हेजेर तुमचो कितें कंट्रोल आसा तो कोणाक मेळटा खंय वता कितें तो कोणाकूच खबर ना. सो हो SOP कसलो तुमचो चलता हो तुम्ही एज अ डेप्युटी कलेक्टर तुम्ही म्हाका सांगा की हो SOP हो चलतलो गोंयान खुद आमचे पळय आमी फोटो आमचे कडेन लायव्ह रिकॉर्डिंग आसा सर तुमकां लायव्ह आमी रिकॉर्ड केला सगळें थर्मल गनान कळटा की हेका कोरोना व्हायरस आसा काय ना तो कळटा क्रोसीन घेतलेला निवळटा कळना कांयच सो तो ड्रायव्हर तुम्ही हांगा चेक केलो तो ड्रायव्हर खंय वयता हेचेर पळोवपाक तुमचे पोलीस डिपार्टमेंट जावं कितें तुमची यंत्रणा आसा ड्रायव्हर टॅक्सी ड्रायव्हर जे वतात एअरपोर्टार बी तांचे आमी हांगा IDs घेतात डायरेक्ट आणि तांकां टायम दिता आमी कितले टायम दिता तो टेस्टिंग कितें जायना हे तुम्ही रॅपीड टेस्टिंग तुम्ही कित्याक करना आमी तुमकां विचारता पळय ते ट्रक ड्रायव्हर पळय आसा व्हडले ट्रक येता ते ड्रायव्हर आणि क्लिनर तेंचे कितें तुमची यंत्रणा त्यांच्या बद्दल कितें तांचे आसा आमकां हेच आसा गायडलायन तांचे टेम्परेचर चेक करून सोडपाचें. तितके सोडपाय मागीर तो कितें खंय वयता कितें आहा हें कांय कळना सरकार मागीर खंय वचूं? करतात. तो मेडिकल तो कोविड टेस्ट करीत ना तो आख्ख्या गोंयान भोंवता जाय थंय भोंवता जाय तेका मेळटा आनी परत येता आनी हेच खातीर गोंयान आयज केसी वाडल्या. आमची सादी मागणी आहा की भायरसून जे ड्रायव्हर आमी सांगप बंद कर आमी शिकना आसलें सांगप तूं बरें शिकले गोंयचे तांकां येवनी हांव टेस्टिंग करिना हांगा काय टेस्टिंग ना हे दिसना रॅपीड टेस्टिंग जावपाक जाय दिसना आता पयर आमच्या फुडल्यान HPचो ट्रक आयलो न्हिदतले स्टॉकांना हे समज जाल्यार न्हिदतले आमकां सांगा जाल्यार आमी दिता पयशे पोलिसांक जी शिल्डां हांगा दिवंक जाय PPE किट आमी पयशे येता सांगा आमकां सांजचे दिता हाडून कितली पुलीस आसा ते सांगा आतां दिता सांजचे हाडून आयच्या दिसा भितर पोलिसांक मेळपाक जाय काम करपाची इच्छा आसतली हे पोलीस गांवांक वयतले सरकार तुमकां काम करपा दिवपा ना तेंचे फॅमिलीची वाट लागतली तेंची बरोवक करनाका तुगे पेन गव्हर्नमेंट तुमकां काम करपा दिवपा ना वो कोणाकूच काम करपा दिवपा ना ऑफिसरा जाय मुखार कसलो लोक मनीस येता खबर ना